आमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्या. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार. हांव गौरीश परब बावणकर. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया आमच्या गोमंतकाच्या सच्च्या न्यूज रूम अपडेटांतल्यान. आमी डेस्कार या आनी आमच्या डेस्कान कितें बातमी केला विचारया. सगळ्यान पयलीं या उत्तेजा कडेन. आयची म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार कॅश फॉर जॉब प्रकरणात जी अटकेत आशिल्ली जी दिपश्री सावंत हिका काल पणजे पुलिसांनी अटक केली आणि तिका आयज पणजेच्या सत्र न्यायालयान रिमांडा खातीर व्हेल्ली. तिका 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. तिणी खंय पणजेच्या एका तरणाट्याक लेखा खात्यात नोकरी दिता म्हण 35 लाखांची टोपी घातलेली अशी माहिती उक्ताडार आयिल्ली. ते उपरांत पुलिसांनी तिका अटक केली. दुसरी बातमी म्हणल्यार सगळ्या शिक्षणीक संस्थांनी खाजगी उद्देगकांनी तशेंच सरकारी कार्यालयांनी लिंगीक छळ जावचो न्हय म्हण पोश कायद्या खाला एक समिती स्थापन करप सक्तीची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलेलें आसा. हे विशीं रोखडेच जे परिपत्रक आसा ते जारी जातले. मागीर जी दुसरी बातमी आसा ती म्हळ्यार थिये काल एका ट्रकाक एक्सिडंट जालो. त्या अपघातान ट्रक चलोवपाचे ट्रका वयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी ट्रक कुशीकच्या घराक व्हरून मोकलो आनी हातूंत सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. ही एक बातमी जाली. आनी तिसरी बातमी म्हळ्यार जे म्हापशाच्यान शिवोली वचपी बशीच्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. कारण म्हळ्यार बस चलोवपी आसलो तो ड्रायव्हर आसलो तो सोऱ्याच्या नशेंत बस चलयतालो अशें प्रवाशांनी आरोप केल्या उपरांत ताचेर पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन ताका अटक केलो. तर ह्यो 4 बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर उत्तेजन आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो. फुडें या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया. आयच्यो ज्यो बातम्यो आसा म्हणजे PUC जे शुल्क आसा ते वाडयलेले आसा अशें PUC येरादारी खात्याचे संचालक प्रविमल अभिषेक हांणी असो आदेश काडलेलो आसा आनी हेजो लागू जो आसा तो 1 एप्रिलाच्यान जातलो. ही जी पुराय बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळय. तशेंच आतां जॉब स्कॅम आनी वेगवेगळी जे आहा ते प्रकरणां एक उक्ताडार येत आसा. तशेंच आनीक जे प्रकारांचे बँक ऑफ इंडिया जे कुडचड्यार आहा तितूंतले एक प्रकरण एक उक्ताडार येयल्लें आसा. थंयसरली जी व्यस्त आसा थंयसरली त्या बँकेन जी काम करताली तन्वी व्यस्त म्हणून ही बायलेन जे लोक आहले जे पयशे घालतात जे बँकेन पयशे घालताले त्या बँकेचो व्याज तेंच्यांनी तिणेन काडून दुसऱ्या बिल्डरांक दिला अशी एक गजाल कळिल्ली आसा. ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच तिसरी जी बातमी आसा दिवचल पालिकेची बसका जाली. ह्या बसके वेगवेगळे विशय तेंच्यांनी मांडले. तसोच मेन म्हणजे थकबाकी वयल्यान बरोच ही बसका तापली आनी तशें तेंच्यांनी विचारलें की थकबाकी लागून थकबाकी आजून येणावळ आहा ती कित्याक येना अशें तेंच्यांनी विचारलां. ही जी पुराय बातम्यो तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर मया हांगासर वायगिणी पंचायतीचें इलेक्शन जालें. तातूंत कृष्णा चोडणकर हे बिनविरोध वेंचून आयले. शुक्रारा मया वायगिणी पंचायतीची पंच वांगड्यांची बसका जाली. तातूंतले 11 सदस्यांतले 10 पंच वांगडी थंय हजर आशिल्ले. थंयची आदलीची सरपंच जी आसा सीमा आरोंदेकर हाणें राजिनामो दिल्या उपरांत ही वेंचणूक जाली. तातूंत कृष्णा चोडणकर हे मया पंचवाडी पंचायतीचेर बिनविरोध वेंचून आयले. आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया.
कॅश फॉर जॉब प्रकरणा आड आज आम आदमी पक्षान नावेली वाठारात निषेध केलो. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक आमी जॉब स्कॅमा विशीं पत्र धाडलां अशें तांच्यांनी सांगलें. तशेंच आमकां पुलिसांचेर मात्तूय विश्वास ना, ते फकत सरकारा खातीर वावुरता अशें नावेलीचो आमदार वेन्झी वेगस सांगलें. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार खोला न्हंयेत कायाकींग वेवसाय करप्यांक एकलो मनीस त्रास दिता म्हूण कायाकींग वेवसायाक बिरेस्तारा काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर एकठांय आयले. देखून पुलिसांनी हातूंत लक्ष घालचें आनी हो विशय बेगिनात बेगीन सोडोवचो अशी मागणी कायाकींग वेवसाय तशेंच आमदार आल्तोन डिकोस्टान केला. सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. तर ऐश्वर्यान एक म्हत्वाची बातमी सांगली. आनीक एक बातमी अशी आसा की आलेक्स सिक्वेरा जे आसा ते वेळसांव डबल ट्रॅकिंगाचो जो विशय आसा तो गाजत आसा आनी वेळसांवच्या लोकांनी जांची जमीन त्या डबल ट्रॅकिंगाक वयता तांच्यांनी चिंता आनी भंय करपाची गरज ना. त्यांच्या मनात भंय आनी चिंता उपरासला. देखून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तांचो विशय सुटावो कर म्हणून आपल्याक सांगला अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगलें. ताका लागून ह्या एक म्हयन्या भितून हाचेर बेगिनातले बेगीन तोडगो काडटले आनी हो जो डबल ट्रॅकिंगाचो विशय आसा तो सुटावो करतले. त्याच बरोबर डिमार्केशन लेगीत करतले अशें आश्वासन पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान दिला. आतां संजना कडेन या. संजनान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया. दर वर्सा जानेवारीन जावपी पर्पल फेस्ट अंदू जानेवारीन न्हय तर मॉन्सुना उपरांत म्हणजे पावसाळ्या उपरांत जातलो अशी माहिती आयुक्त राज्याचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर हांणी दिल्या. तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें की जगभरांतल्यान आमकां पर्पल फेस्टाक लागून बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. तशेंच आमकां फोन कॉल्सूय येता की केन्ना तुमचें पर्पल फेस्ट जातलें. तर इतलो हो बरो प्रतिसाद पळोवन बरें दिसता अशें तांच्यांनी सांगलें. तशेंच ह्याय वर्सा पर्पल फेस्ट जातलेंच अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा, पूण जानेवारीन न्हू जाल्यार पावसाळ्या उपरांत. आयज दिव्यांग गौरीश मराठे हाका शुक्रारा म्हणजे आयज दिव्यांग आयोगाच्या कार्यालयांत रोटरी पणजे रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली. त्या वेळार हे तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें आसा. तर पर्पल फेस्ट आनी दिव्यांगां खातीर जी खासा म्हत्वाची बातमी आशिल्ली ती संजनान सांगली. पर्पल फेस्ट अंदू सुद्दां जावपाचो आसा, हाचेर मागण्यो जावपाक लागला. पूण हो जो पर्पल फेस्ट आसा तो पावसांत जातलो अशें सांगिल्लें आसा. आनी एक अशी बातमी आसा की स्मार्ट सिटीचें काम जे रायबंदरांत चालू आसा थंय योग्य नियोजन नाशिल्ल्या कारणान मेळटा तशें ते रस्ते खणिल्ले आसा आनी व्हडलीं व्हडलीं फोंडकुलां घालिल्ल्यान आनी व्हडली मशिनरी हाडिल्ल्यान थंय वायब्रेशन जावं जी पोन्नी घरां आसा थळाव्यांची तांकां नुकसाण जावपाक लागला. ती घरां हालपाक लागला. ताका लागून आमच्या घरांक धोको आसा अशें रायबंदरा पाट्या लोक सांगपाक लागला. कित्याक तर तेकून दर्या आशिल्ल्या कारणान आनी सायडीक दोंगर आशिल्ल्या कारणान थंयची जी जमीन आसा ती भुसभुशीत आसा, माती मोव आशिल्ल्या कारणान तेंची पोन्नी घरां आसा आनी योग्य नियोजन नाशिल्ल्या कारणान कॉन्ट्रॅक्टराचेर आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांचेर त्या लोकांनी नाराजी व्यक्त केलेली आसा. तर अश्यो ह्यो साबार बातम्यो आमी आयच्या न्यूज रुमांतल्यान आयकल्यो. ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमी आमच्या 7 PM ह्या बुलेटिनान पळया. कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश परभावणकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात.